गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुमी? तो आमी सगळीं बरी आसा. सकाळचो व्लॉग आसा, ब्रेकफास्ट जाल्लेले आसा. आयज केलेले उपीट वेजिटेबल घालून ऑलरेडी तुमकां हांवें शेअर केला. इफ कोणाक उपीटची रेसिपी जाय जाल्यार म्हाका तुमी कमेंट करा, हांव तुमकां लिंक शेअर करता. सो ब्रेकफास्ट बीन करून हांव आयलें हांगासर प्लांट मातशें कॅर घेवपाक. खूब पानां अशी सुकलेली, सगळे पानां काडले आनी मनी प्लांटाक खूब अशें धूळ पडलेले. सो नॉर्मली कितें करता हांव, कुंड्यो न्ही व्हरून न्ही बेसिना कडेन दवरता आनी ताका उदीक स्प्रे करता. पण सगळे कुंड्यो खूब हेवी आसा न्ही, सो आई म्हणपा लागली थंयसरूच ताका उदीक मार म्हणून सगळे न्ही मनी प्लांटाक हांवें उदीक स्प्रे केलें. बरी दिसता सामकें फ्रेश दिसता सारकें प्लांट बीन. मागीर तें काम करून जालें की हांव आयलें बेडरुमान. खूब अशे कपडे आसलेले जे की फोल्ड करून आसलेले, सो चिंतलें की जर फोल्ड करून दवरया. आनी कपडे अशे दवरले न्ही ती पळोवपाकूय बरें दिसना. सगळे कपड्यांनी फोल्ड करून दवरले आनी फोल्ड करून जालें की आयज न्ही हांवें ब्लिंकिटांतल्यान न्ही भाजयो ऑर्डर केलेले. भाजयो म्हणजे फ्रुट्स, भाजयो ना अशे फ्रुट्स बीन ऑर्डर केलेले. सो बरें पडटा. आनी म्हाका खूब जाणां सांगलेलें की ऑरेंजीस खायनाका म्हणून. तो स्वीट लायम ऑर्डर केला हांवें आनी बनाना, थोडे पेरू आनी जायतें सामान. लसूण आमगेर खूब लागता, तुमकां ऑलरेडी खबर आहा. थोडेशें लसूण हांवें ऑर्डर केलें आनी ग्रीन पीस सामकें न्ही फ्रेश येयला, सामकें फ्रेश सामकें ग्रीन पीस. तो चिंतलें की ते बियो म्हणजे पीस काडून न्ही एक डब्यान घालून दवरया. सो मागीर तें काम मागीर न्ही वाडत वयता, ताका लागून तें सगळें करून जालें. मागीर मखाना आसलेले, मखाना न्ही रितुका खूब आवडटा. तो हांव कितें करता, लो फ्लेमीन न्ही एका फ्राय करून न्ही एक डब्यान घालून दवरता. तो एक काडून खाता आनी म्हाकाय तें खूब आवडटा आनी टिफिनानूय व्हरता. तो हेंच म्हजें आयचें काम सगळें करून जाल्लें आसा. थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके, चला. तो आयज आसा मेन्यू वांगी भाजी. रातची चपाती करतले आनी भाकरी आसा. सो हें वांगी न्ही हांवें हांगच्यान हाडलेलें, स्ट्रॉबेरी फार्म गेल्ली पळय थंयच्यान. तो 2 भाजी केले आनी 2 तेन्ना एक दीस फ्राय केल्ले. ओके, तो बरे शेंगदाणे घालून केला आनी हांगा केला दाळ आनी शीत. रातची चपाती करतले. सो घरची सगळी कामां जाली, शावर घेतले, आयले. ओके, एक प्रॉब्लेम जालो. ते मशीन जे हांव मशीन मारता न्ही फ्लोर क्लिनिंगाक मशीन, पिड्ड्यार जालें पळय दवरलें हांगासर. सो लास्ट टायम जाल्लेले पिड्ड्यार तुका खबर आहा न्ही, तेन्ना हांवें हें केल्लें म्हणजे तांकां आपयलें. मागीर तो म्हणपा लागलो मोटर पिड्ड्यार जाला. मागीर मोटर रिप्लेस केलें, 4000 घेतले ताणें. आतां परत ते पिड्ड्यार जाला. शिवता म्हटलें इफ तेणें परत म्हटलें मोटर पिड्ड्यार जाला, रिप्लेस करूंक जाय जाल्यार मोटर बी हांव घालचें ना, डायरेक्ट न्यू धाडटलें हांव. कित्याक खबर आहा, तें मशीन आसलें न्ही मातशें बरें पडटा. खूब जाण आमच्या युट्यूब फॅमिली आमगे घरा येता आनी म्हाका म्हणटा की तुजें घर क्लीन. म्हाजें घर क्लीन बिकॉज ऑफ दीस ह्या मशीन लागून. बरें कचरो बीन न्ही बरें ओडून घेता, कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी इतलें बरें तें मशीन. सो आतां तें ऑनूच जायना. आयज तो येतलो, खबर ना केन्ना येता तो. पळयता इफ ते आनी परत कितें रिपेर बीन करचें ना, डायरेक्ट न्यू हाडटलें. सो जालें आतां खूब वर्सां जालें न्ही हाडून. आमी जे ह्या घरान इल्ली पळय रावपाक न्यू तेन्ना घेतलेलें हांवें. सो आतां रिप्लेस करना म्हणजे न्यू धाडटा, न्यू पळयता. ओके, सो चला. मम्मी आयज न्ही लोणचें करता. म्हणजे फाटीं हांवें लोणचें हें हाडलेलें, सॉरी मँगो हाडलेलें न्ही परवरींतल्यान. म्हाका 100 रुपया 4 पडले. सो हांवें 200 रुपयाचे 8 हाडले. 2 पिड्ड्यार जाले. पिड्ड्यार म्हणजे ते भितर पिकलेले मँगो, सो ते उडयले. मागीर ते उडोवन मागीर बाकीचे म्हाका बरें आसलेले, घट्ट आसलेले, बरें आसलेले. ते कट करून न्ही मीठ लावन दवरला. खूब दाखयता हांव. ओके, ताका न्ही मातशें मीठ लावन न्ही 1 डे दवरूंक जाय. 1 डे नाजाल्यार 2 डेज अशें दवरूंक जाय, कित्याक ताका न्ही बरें मीठ लागूंक जाय. सो हें 1 डे 2 डेज जालें, 3 दीस जालें, बरें ताका मीठ लागला. सो म्हटलें आयज लोणचें करया आनी जशें मम्मी करता लोणचें तेंच तुमकां हांव शेअर करता. 1 मिनट. सो हें पळयात, कट करून न्ही मीठ लावन दवरलेलें. आनी जेन्ना आमी तोर हाडटा न्ही, जशें आमगे करता पळय तें तुमकां हांव शेअर करता. आमी न्ही बरें धुवन म्हणजे बरें पुसता, धुवन ताका पुसून काडटा तोर. मागीर कट करून अशें मीठ लावन न्ही 1-2 दीस दवरूंक जाय सायडीन, कित्याक ते मँगोक न्ही बरें मीठ लागूंक जाय. आनी हें बरें जाल्लें आसा. मग 3-4 दीस जालें हें कट करून दवरलेलें फ्रिजीन. तुमकां कांय हांवें शूट करूंक ना, जस्ट कट करून दवरला हांवें. सो आयज म्हटलें ताका मसालो लावया. आनी मसालो जे आहा पळय खूब सिंपल आसा. अशें आमी रेडीमेड पॅकेट मेळटा न्ही पिकल मसाला बी, ते आमी यूज करनाय आनी ते म्हाका ते आवडनाय. ट्राय करून पळयलें आमी, म्हाका ते आवडना. जे मम्मी करता पळय चिली पावडर घालून म्हाका ते खूब आवडटा. आनी जे युट्यूब फॅमिली आमच्या घरा येयला पळय, जेवून गेला पळय, तांकां खबर आहा.
सो हेच्या पयलीं तुमकां हांवें भिमलाचें लोणचें शेअर केलां, लिंबूचें लोणचें शेअर केलां, मिशेल वयताना घेवन गेले भिमलाचें लोणचें. ओके, कोण कोण आमी येयला पळय जेवन गेला पळय तांकां खबर आहा आईचें लोणचें कशें आहा तें. सो आमी चड ऑयल बीन घालना कित्याक, आनी म्हाका न्ही भायल्ले अशें डबो मेळटा न्ही लोणचें पिकल, म्हाका तें आवडना. तेतूंत खूब ऑयल आसता आनी म्हाका ते मसाला बी बिलकूल आवडना. सो आमगे न्ही ऑयल घालता जस्ट लास्टाक फोडणी मारपाक, जस्ट एक 2-3 चमचो इतलेंच. सो अशें तेल घालून करना आमी. आनी आमचें हें लोणचें आतां आमी भायर बीन दवरना, कळ्ळें न्ही. पयलीं कितें म्हणटाली मम्मी, म्हणजे पयलीं आमगे फ्रीज बीन आसलेलें तेन्ना आमी अशेंच करतालें लोणचें. ते लोणचें करून ती भायर दवरताले आनी ती पिड्ड्यार जानासलें पयलीं, कळ्ळें न्ही. सो आतां मातशें क्लायमेट तुमकां खबर आहा वेदर कशें आहा तें चेंज जाता, मदीं गरमी मदीं थंडी. सो तुमी फ्रिजीन दवरात आनी आमगे न्ही जेवचे टायमार न्ही काडून दवरता एक आयदनान, कितले जाय पळय आमकां तितले काडून भायर दवरता एक 1 आवर पयलीं. ते थंड आसता न्ही तें ताका लागून. सो आमी फ्रिजीन दवरता आनी फ्रिजीन दवरलें न्ही 2-3 म्हयने खूब म्हणजे उरता बरें, टेंशन ना. सो सद्या इतलें हाडला हांवें मँगो आनी हाडटलें हांव, आनी म्हाका मीठ घालून दवरतलें. तें अशें खावंक बरें जाता. सो हें फूल मसालो घालतलें आनी एकदां हाडटलें हांव पणजे वचून, ताका बरें मीठ लावन दवरतलें, मिठाचें खावंक बरें जाता. ओके, सो चला दाखयता तुमकां आयज पिकल, मँगो पिकल मसालो घालता ताका. तो आयज दाखयता तुमकां आई स्टायल लोणचें. आई हाय म्हण सगळ्यांक. हय, आईचें स्टायल लोणचें. खूब जाणां खावन गेला न्ही गे आमगेर, आनी वयताना UK घेवन गेला डब्यान घालून न्ही गे. इतलें आवडलें तांकां. राव लायट लायता, लायटलें. ओके, सो हांगासर पळयात ही आसा सुकी मिरसांगो, बिडगी घेतला. ओके, हां बरें ताका पुसून घेतला. हां म्हणजे कपड्यान ताका बरें पुसून घेवंक जाय. आनी हांगासर घेतला 1/4 टीस्पून रोस्टेड घेतलें. हें भाजलेलें मगे ना, हें भाजूंक ना, हें भाजला. ओके, 1/4 टीस्पून घेतला हांगा मेथी आनी हें भाजलेलें आसा, हें भाजोंक ना. सो हांगासर एक धाकटो चमचो घेतला हें मस्टर्ड सीड्स, हें फ्राय करूं ना. आतां फ्राय करतले आमी. सो मेथी घालनाका, मेथी ऑलरेडी फ्राय केला. सो हें न्ही फ्राय करून घेवंक जाय मातशें. मेथी घालूं नाका. आनी मम्मी म्हणटा चड मेथी घालनाकात, इफ चड मेथी पडले न्ही ते मागीर कडू लागता. आनी हेका न्ही मातशें फ्राय करून घेवया. सो हें पळया भाजून जाल्लें आसा. आनी मिरसांगो न्ही मातशें गरम करून घेवंक जाय. ओके, मातशें आं, चड ताका अशें करपय नाकात, मातशें ताका एक 2-3 मिनटांनी ताका भाजून घेवया. हांव म्हणटा कोण आयलो, बेल मारूं ना कांय ना, चावी माड्या. हय तेच म्हणटा, चावी माड्या खंय. हय लोणचें करता आमी. लोणचें करता. कितल्या वयता जेवण रेडी आहा, टेंशन घेनाका. हय 2 वयता खंय. हांवें म्हणटा जेवण रेडी आहा, टेंशन घेनाका. शिताक दवरता आतां मिठालें. जस्ट न्ही एक 2 मिनटां ताका लो फ्लेमीन भाजून घेया, चड ब्रावन करनाकात. आनी मातशें तशेंच दवरा पळय, बरें गरम जाला. ते मागीर कितें जातलें खबर आहा, गरमेन न्ही ते मागीर कुरकुरीत जातले, क्रिस्पी जातले. मागीर आमकां मिक्सरान घालून न्ही वांटून घेवंक जाय पावडर. कोंकली कितले आसा गे, 100 ग्राम आहा म्हणटा मिरसांगे गे. हय 100 ग्राम आसा. हें कोंकली बरी न्यूज दिली. शिवाचो फ्रेंड अशोक म्हणून आसा, हुबळी गेल्लो. येताना भाजी घेवन येता खंय, कांदे टोमॅटो आमकां तेच जाय. भाजी ना चलता, कांदे हाडूंक जाय न्ही गे. तो केन्नाय गेलो न्ही हुबळी घेवन येता कांदे बिने भाजी. एक दिसा कितले हाडलेले भाजी सांगू तुमकां. फ्लावर कॅबेज बिबेज सामकें तें सस्त न्ही, सवाय आसता. आतां ताणें कॉल केला खंय पावलो तो, अर्दवरान पावता खंय. तूं घेवन यो मागीर दाखयता तुमकां कितें कितें हाडटा. घेवन येता तो. पापा आमकां आनी भाजी बिशी कांय नाका, कांदे जाय आमकां. कांदे न्ही आमकां खूब लागता. लसूण हाडल्यार बरें जावपाचें, की आमकां लसूण न्ही खूब लागता ताका लागून. सो आतां न्ही आमकां हें मिरसांगो न्ही वांटून घेवंक जाय. आनी वांटटा आसतना आनी कांय घालप ना, फक्त मिरसांगोच. पयलीं इतलें वांटून घेता. सो हांगासर पळयात मातशें वांटून घेतलां. हांगासर सगळें मिरसांगो घातलां. आतां हें आजून फायन जावंक ना हें. सो आतां घालता मम्मी हें सांसवां आनी मेथी घाल, जे आमी फ्राय करून घेतला पळय ते. आनी एक धाकटो चमचो हळदीचो पिठो आनी कितें घालता जालें इतलेंच. सो हें आतां बरें आमकां फायन मगे फायन वांटून घेवंक जाय. फायन पावडर करून घेयात. सो हें पळयात अशें आमकां न्ही फायन हें वांटून घेवंक जाय. आनी हें वांटून जाल्लें आसा.
सो आतां न्ही हें तोर एक आयदनान ट्रान्सफर करता आनी उदक न्ही उदीक बी कांय घालूंक ना जें आमी हें घातलेलें न्ही मीठ तें मिठाचें उदीक सुटलेलें आसा ओके आनी तें उदक घालून आमकां सगळें हें मसालो बी घालून न्ही मिक्स करूंक जाय मम्मीक म्हटलें एक थोडेशें काडून दवर म्हटलें मिठाचें खावपाक बरें जाता तूं सद्या उदक कांय घालूंक ना हितून जस्ट तोर घातला उदक खूब हय उदीक मातशें पळोवंक घालात कित्याक चड उदीक घातलें मागीर लोणचें पातळ जातलें आमकां चड अशें पातळ अशें नाका ओके सो हें तें पावडर आमी केला पळय ते हितून घालता आनी पावडर बीन चड घालूंक जाय अशें ना जितलें केला पळय आमी सगळें घालूंक नाकात इल्लें इल्लें घालून ताका पयलीं मिक्स करून घेयात मागीर तुमकां कळटलें अंदाज कितले मसालो जाय तें आनी आतां घालता मम्मी हिंग चल राव सो पळय इतलें घेतला एक हाफ टिस्पून घेतला घाल ओके हिंग घातला आतां हें बरें पयलीं मिक्स करून घेवंक जाय सो पयलींच न्ही सगळें मिरची पावडर बी घालनाकात इल्लें इल्लें घालून ताका पयलीं मिक्स करून घेयात इफ तुमकां दिसलें कमी लागलें जाल्यार तुमी चिली पावडर एड करात सो बरें ताका मिक्स करून घेयात सो हें तोर घालचें ना हें मम्मी सांगला म्हाका दवर म्हणून सो उदक आनी एड करता येस सो बरें ताका मिक्स करून घेयात सो तुमकां दिसता आसतलें पिठो मातशें कमी आसा मिरची पावडर सो आनीक घालता सो बरें ताका मिक्स करून घेयात सो आई म्हणटा इतलें सारकें आसा मसालो बी सगळें सारकें आसा तुमी पळोवंक शकता हांगा मसालो बी आसा ओके आनी घालता उदक थोडेशें जस्ट थोडेशेंच घालता ओके जालें न्ही आतां ताका फोडणी मारूंक जाय सो जाल्लें आसा इतलें उरला पावडर आं तें मागीर तशें दवरपाचें उरलें बी जाल्यार न्ही तशें दवरपाचें एक डब्यान घालून दवरात नेक्स्ट टायम केन्ना लोणचें बीन करता जाल्यार लिंबूचें आसवत करपाचें ओके लिंबू न्ही कट करून न्ही मीठ लावन एक दीस दवरूंक जाय मागीर सेम प्रोसेस जालें मगे म्हाका सारकें आहा तूं खावंक पळय म्हाका मीठ बी सगळें सारकें लागता मागीर चड मीठ जाल्यार न्ही खावंक बरें जावचें ना आनी मम्मीन चड मीठ खावंक जायना ताका बीपी आहा न्ही ताका लागून सो हें परफेक्ट आसा आं पण आतां पळय अशें न्ही की आतां केलें ताका फोडण मारलें आनी आयजूच खावपाचें आयज खावप नाय आयज ताका मसालो घालून फोडण मारून एक दीस नाल्यार 2 दीस ताका तशेंच दवरूंक जाय कित्याक मीठ ताका लागलेलें आसा आतां मसाला घातला पळय आयज ताका बरें लागूंक जाय सो आयज केलें न्ही आयज खावचें ना आमी 2 दीस सोडून खातलें सो आतां ताका आमी लसणाचें फोडण मारया हांव खाता म्हाका हें खूब आवडटा पेज बीन केलें न्ही म्हाका हें खूब लायक म्हाका ते दुकानांतले डबे मेळटा पळय म्हाका ते आवडना हें तरी कितलें दी तूं हांव खावपी सारकें आमगे मीठ सारकें आहा पळय सो आनी कांय ना सो आतां फोडण मारया लसणाचें फोडण लसणाचें फोडण मारूंकूच जाय आं तें मारलें न्ही मातशें खावंक बरें जाता आनी तुमी पयलीं आसतलें न्ही आमी ऑयल बीन कांय घालूंक ना सो सामकें हेल्दी लोणचें सो आतां न्ही आमकां दिवंक जाय फोडण दिवंक जाय आनी हांगासर पळयात लसूण न्ही मोठे मोठे 4 घेतला आनी ताका न्ही अशें बरें धाडून घेवंक जाय ओके घे छोटू कढाई सो कढाई न्ही तापलेलें आसा कितलें घे तेल एक 2 चमचो तेल पयलीं न्ही आमी फक्त 2 चमचो घालून तेल घालून लोणचें करतात 4 चमचे घालता ओके चल 4 चमचो जस्ट फोडणी मारपाक ओके तेल मातशें बरें गरम करून घेवया सो हांगासर न्ही एक हाफ टिस्पून न्ही हें घेतला सासवां घाल सो सासवांनी हांव फ्राय जाल्ली आसा आतां घालता लसूण आनी लसूण न्ही मातशें एक लायट ब्रावन जायसर न्ही हेका फ्राय करून घेवया चड ताका ब्रावन करनाकात म्हणजे ताका करपनाकात ते मागीर न्ही खावंक बरें लागचें ना रित्युकाक पिकल वाडलें न्ही आपल्याक लसूणचे तुकडे वाड म्हणटा ताका खावंक बरें लागता मम्मी मागीर सोदता लसूण खंय आहा काय म्हणून मागीर तिका म्हटल्यार मातशें चड घाल धाडोंक घाल म्हण तिका सो बरें ताका फ्राय करून घ्या सो हें पळयात इतलेंच ताका ब्रावन करूंक जाय ओके हें जाल्लें आसा गॅस बंद करता सो हें सद्या न्ही खूब गरम आसा आनी गरम गरम आसतना घालप ना मातशें हें थंड जावन न्ही मागीर आमी हें तडका आहा पळय हें लोणचें घालतले सो हें पळयात थंड जाल्लें आसा आतां आमी घालया घाल घालून ताका बरें मिक्स करून घेवया सो बरें ताका मिक्स करात आनी हांगासर न्ही आई स्टायल लोणचें रेडी पण आयज खावप ना या ठीक आहे
जाल्यार खाय तुमी पण आयज खाले न्ही तुमकां टेस्ट लागचो ना इतले कित्याक ताका मसाला बरें लागोंक जाय न्ही ताका लागून एक दीस तुमी वाट पयात एक दीस नाल्यार 2 दीस तरी कित्याक मसालो ताका बरें लागोंक जाय सो जालें रेडी सो हें पळयात ग्लास जारान घालून दवरला ओके सो हें जाल्लें आसा हें पळयात सो आतां हांगासर न्ही हें आसा हें न्ही चपण्याचें न्ही गे चपण्याक घालून दवरता पळय हेज्या फाटल्यान एक स्टोरी आहा हें तुमकां मागीर सांगता आतां मम्मी हांवें म्हटलें आसा न्ही मसालोय आसा आनी थोडेशें हें मिठाचें उदीकूय आसा म्हटलें हेकाय मातशें मसालो लाय म्हटलें सो हें पळयात मम्मीन हांगासर न्ही ताका मसालो लायला फोडणी मारतना न्ही फोडणी मारची ना मारना म्हणटा ती पुरो ना गे आसूं हें थोडें दवरलां म्हाका आनी हें मसालो जालें तेन्ना एक युट्यूब फॅमिली येयल्ली इमॅक्युलेट फर्नांडीस ती आसता मारगांव जेन्ना तिका सांगलें न्ही जशें हांव प्रेग्नंट आहा म्हणून ती आयली म्हाका मेळपाक मडगांवच्यान ओके सो ती येवच्या पयलीं न्ही एक दीस पयलीं हांव रातचें जेवंक बसलेलें कोणा म्हाका न्ही पिकल खावंक दिसलें ते बी कसले असले चपण्याक घालता पळय ते मीठ घालून मँगो चपण्याक तसले हांवें मम्मी कितें म्हटलें तसलें म्हाका खावंक दिसता खंयचे हाडया की आमगे आतां करना चपण्याची बी आमी धाकटे आसतना मम्मी करताली मागीर आमी करपाचें बंद केलें सो म्हटलें आतां खंयचे हाडटलें आसूं म्हटलें शॉपार बी ते मेळटात कोण वचून हाडटलो खंय मेळटा तें खबर ना सो त्या टायमार न्ही म्हाका खावंकूय दिसलें मागीर नेक्स्ट डे ती आमगेर येयली न्ही ती येताना खूब कितें घेवन येयली आं भाजी जावं सुकें नुस्तें मागीर केक मागीर म्हाका नुस्तें बरें जे प्रेग्नन्सीन खावंक जाय पळय तसलें बी नुस्तें बी घेवन येयली ती म्हणटा अशें व्हिडियोन दाखयनाका बी म्हणून ताका हांवें कांय दाखोवंक ना सो म्हाका जायना अशें ओगी रावपाक ताका लागून सो ती थोडी घेवन येयली मागीर धाकटेचे बॅगीन पॅकेटान म्हणजे पिशवेन न्ही हें मँगो आसलेलें हांव तें मँगो पळोवन शॉक जालें कित्याक म्हाका रातचें म्हाका तें खावंकूय दिसलें आनी मम्मी सांगलें न्ही हांवें तें म्हाका तें मँगो खावंक जारा म्हणून आनी ती येतना घेवन येयली आनी तिका हांवें सांगूंक ना की म्हाका तें जाय म्हणून तिका तें कळ्ळें आनी ताका खबर आसतलेंच न्ही प्रेग्नन्सी आसलें बी खावपाक खूब हें न्ही क्रेविंग्स आसता सो हांव तें पळोवन सामकें शॉक जालें की ती येताना ती घेवन येयली एक 7-8 आसलेले न्ही गे व्हडले व्हडले सो तिका म्हटलें मम्मी कट करून दवर फ्रिजीन एक काडून खातालें हांव रितूकाक चड आवडटा तें तो रितूक एक काडून खातालो सो हांवें म्हटलें मम्मीक मसालो आहात न्ही ताका मसालो लाय म्हटलें मसालो लावन खावंक बरें जाता अशें इतलीच हांव तें बेश्टें मिठाचें खातालें हांव आतां भितर मसाला बरें जाता सो ती थंयच्यान बाबडी घेवन येयली खरेंच आं तिका हांवें सांगूंक ना की म्हाका जाय म्हणून तें चपण्याचें ती म्हाका विचारता तुका कितें जाय आपूण हाडटा म्हणून पूण म्हाका तें सांगपाक आवडना कितें जाय बी म्हणून सो ताका लागून ती घेवन येयली सो म्हटलें जेन्ना हांव जेवंक बसता न्ही तें पिकल घेवन चपण्याचें म्हाका तेजी याद येता तिणें हाडलेलें न्ही ताका लागून सो आतां मसालो लावन जालें सो तें लोणचें पळय अशें ग्लास जारान घालून दवरात आनी फ्रिजीन दवरतलें हांव जेन्ना आमगे जेवचे टायमार न्ही एक 1 आवर पयलीं आमी इल्लेशें काडून दवरतात जितलें आमकां जाय पळय खावपाक तितलें आमी काडून दवरतात ओके सो परत भायर बी तशें करनाका फ्रिजीनूच आसूं न्ही तुमकां जितलें जाय तितलें काडून घेयात आनी खायात ओके सो हें उरता एक 4-5 म्हयन्यांनी गे फ्रिजीन बरें उरता ओके सोंपतलें रोखडें आमगे पेज बीन केलें न्ही बरें जाता ओके सो हें जाल्लें आसा सो आयज खावचें ना आमी आयज तशें दवरतलें फाल्यांच्यान स्टार्ट करतलें खावपाक ओके चला सो शिवराताक वचूंक जाय खंय कामाक ताका वाडटा मागीर हांव व्लॉग एंड करता ओके पळोवया आतां शिव गेला आतां हाडपा भाजी तो येयला खंय तो भाजी हाडपाक गेला ओके तुमकां दाखयता मागीर ओके चला शिव भाजीवालो येयलो हे कितें वय सगळे पेज आनी कितले 2 कॅबेज 3 हांव कॅबेज कितले व्हडले कॅबेज पकोडा करया कांदे हाडला हे पळयात कांदे आनी टोमॅटो कांदे जाय आसलेले आमकां तो इतले हाडला ओके सो चला बरें जालें फ्लावर आहा पळय ते कट करून न्ही एक डब्यान घालून दवरूंक जाय खूब दीस बरें उरता न्ही गे हय ते खूब दीस बरें उरता डायरेक्ट फ्लावर अशें फ्रिजीन दवरनाकात बारीक बारीक कट करा म्हणजे कट करात आनी एक डब्यान घालून दवरात बरें उरता खूब दीस जाली आनी आयज आमचें न्हीद सारकें जावंक ना तुमकां सांगलेलें न्ही तो येवपाचो आहा म्हणून एक्वा हेजें युरेका फोक मशीन येयल्लो आयज 4:30 सुमार येयलो आमी 4 न्हिदपाक गेली 4:30 येयलो सो तेणेन तें मशीन आहा पळय रिपेर केलें मोटर बरें आहा खंय फक्त तें हें पिड्ड्यार जालें खंय तेणें काडून दवरलां हांगासर हें पळयात हें न्ही जे आमी ते वायर रोल करता पळय ते पिड्ड्यार जालें न्यू घालता म्हणपालो मागीर शिव म्हणपालो न्यू घालनाका
शिवाचे एक ते वायर असलेले त्यातले कट करून लायला. सो आता न्ही हे वायर न्ही भितर असना, जस्ट अशें दवरचें पडटलें आमकां. पूण आसूं म्हटलें जालें. तर ते एक जालें रिपेर आनी समजा ताणें हें सर्विसींग केलें. एक्वा आमचे एक्वागार्ड तेय मातशें सर्विसींग केलें. सर्विसींग करून नासलेलें तो ऑपालो आपण आतां येयलाच न्ही करूंक वयता ऑपालो. सो जालें काम. सो म्हटलें ब्लॉग एंड करया. सो न्ही जावकूच ना. 5:30 5:30 गेलो तो. जस्ट आतां एक टेंडर कोकोनट पिलें. म्हटलें ब्लॉग एंड करता आनी थोडेशें नांव रीड करता. ओके चला. सो तशें नांव रीड करता. नांव आसा एंजल फर्नांडीस, एनी डिकोस्टा, आर्थूर मिरांडा, सोनिया मालगांवकर, एस्मी रॉड्रिगीस एंड शेरील स्मिथ. सो हें नांव आसा. आनी आयचे स्टायल पिकल ट्राय करात. अशें म्हणना की तुमकां आवडटलें. एटलिस्ट 2 तोर घेवन तुमी हे मँगो पिकल करून पळयात न्ही गे. हय ते सगळ्यांक अशें आवडटलें अशें ना. सो 2 मँगो घेयात, थोडेशें करून खावून पळयात. आवडलें हय. ऋतूक म्हणटा जाल्यार तुमी करचें पडटलें. बरें लागता. ऋतूक आयज आयज आमी खावंक ना कित्याक ते आयज खावप न्ही ते एक दीस दवरप. ताका बरें मीठ म्हणजे मसालो बरो लागोंक जाय. ओके सो ट्राय करा आनी म्हाका कमेंट करून सांगा. तोरां येता जाता रे जाल्यार बेगीन हाडून करूंक जाय. मागीर ते पिकता मागीर ते ताका लागून. सो मागीर ते हाडून काय फायदो ना. हां चला हो ब्लॉग आतां हांगाच एंड करता. सांज जाली आतां स्टडीज बीन घेवंक जाय. ओके तो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळया नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. Bye. I love you, friends. Please comment, subscribe to my channel and go best on. चला बाय. Bye.